आयचो दीस कुशालकायेचो मोगाच्या बाबा भयणांनो. 40 दीस आनी 40 राती आयज खबर जातात. कोरेजमाचे दीस आयज सोंपता. आयज निमाणो बेरेस्तार संभ्रमताना आमी पवित्र त्रिदूम हातून भितर सोदता. तर हांव फादर नेल्सन लोब तुमच्या मुखार 4 वस्तू दवरूंक सोदता. जशे परी एक कोदेल वो मेज वो सोफा 4 पांय नासतना ती मोडकुडी जातात, तेच भाशेन आयची संभ्रमणी निमाणो बेरेस्तार 4 वस्तू आज आमकां उगडास कोत्ता. ह्या 4 मुंड्याचेर आमी नियाळ करुया, समजुया हे जावन आसा म्हूण जेजूच्या मेजाचे 4 दोंके. म्हणटच तर आयच्या नियाळाचो विशय जावन आसा जेजूच्या मेजाचे 4 दोंके. जेजूच्या मेजाचो पयलो दोंको उगडास कोत्ता इतिहासाचो. आतां कोरोना व्हायरसाक लागून आमी आमच्याच घरांनी फ्लॅटांनी बंदखणीत पडल्या. घरा बसून आमी भोव करून जाणटी आदलो उगडास काडटा. टीव्ही, मोबायल, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, लायट नासतना कशे दीस सारी ती नाती नातरांक सांगतात. अशें कितें निमाण्या बेरेस्ताराक घडटा. निमाणो बेरेस्तार आमकां उगडास कोत्ता इस्रायल पोरजेचो. तांचे दीस इजिप्त देसांत. इजिप्ताच्या देसांत पास्कांचे फेस्त करूंक तांकां 4 वस्तूंची गरज पडटाली. पयली भाजलोलो मेंढरो, रोस्टेड लॅम्ब. उगडास करूंक बलिदान वो योद्न आनी ताचे रोगत तांच्या दारांच्या दोनूय कवड्यांचेर आनी उमऱ्यांचेर. दुसरें म्हणटा तें कोमीर घालूंक नासलोलो उंडो, अनलेवन ब्रेड. उगडास करूंक वेगळी वेगळी जेवण जेवंक वचूंक उंडो फुगोवन येवंक तांकां वेळ नासलो. तिसरी वस्त म्हणटात ती कोडू भाजी, बिटर हर्ब्स. मिठाच्या उदकान बुडोवन खावपाची, उगडास करूंक गुलामपणाची दुकां. आनी चवथें फळांच्या बियांची चेटणी, अ फ्रूट नट पेस्ट. उगडास करूंक तांचो वावर, इट्यांचो वार, इट्यांची माती. मेंढरो, उंडो, कोडूभाजी आनी चेटणी खाताना ती 4 कोपां वायन पितालीन उगडास करूंक देवाच्यो 4 बासावण्यो. आनी कसल्यो त्यो 4 बासावण्यो? हांव तुमकां गुलामपणांतली भायर काडटलो, हांव तुमकां सोडयतलो, हांव तुमकां सोडवण दितलो, तुमी म्हजी पोरजां जातली आनी हांव तुमचो देव. जेन्ना जेजू पास्कांचे फेस्त शिसां बरोबर करता, शिसांक तो तांच्या इतिहासाचो उगडास दिता. कशे भाशेन आबा बापान तांकां सोडवण दिल्ली ताचो उगडास. आनी आतां त्या भाजलोलो मेंढऱ्याचो जागो जेजू घेतलो म्हूण तो तांकां दाखोवंक सोदता. मोगालिस्तानो, जेजूच्या मेजाचो दुसरो दोंको जावन आसा देवाचें दान वो निमाणें जेवण, कुटुंबीक आनी समुदायाचें जेवण. द पासओवर मील, which is also the family meal and the community meal. इश्टानो, पास्काचें जेवण जुदेवांक सगल्यांक कंपल्सरी आसलें. जशे परी गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक आनी क्रिसमसाक जायतीं गोंयां भायर रावतलीं गोंयकारां परतून गोंयां येतात, ते भाशेन जुदेव लोक सगल्याक शिंपडलेलो जेरुजल्याक परततालो. ओजारांनी लोक शारा भायर तंबू घालून रावतालो. ओजारांनी मेंढरे बाजून ती जेवण करतालीं. जशे परी गोंयकाराच्या कुजनांनी चेरुसां भाजली म्हणटच रुशीचो सुवादीक पोरमोळ शिंपडटा, ते भाशेन भाजलेल्या मेंढराचो सुवाद सगल्या सुवातेर शिंपडलो. हे सगलें आयज आमचे मिसाचें बलिदान खुणायता आनी उगडास कोत्ता. जेजू जाता कोत नासलोलो मेंढरो आमच्या सोडवणीचो. मेंढऱ्याक भाजलेल्या भाशेन ताका कुर्सार मारतात. ताकाच लागून मिसाच्या बलिदानान जेजूची उतरां आमी आयकता. ही जावन आसा म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. जेजूचें निमाणें जेवण आनी आमचें मिसाचें बलिदान 3 वस्तू खुणायतात मोगाळ बाबणीनो. पयली वस्त म्हणजे तयारी, प्रेपरेशन. जुदेवांची पास्कांची परब 8 दिसांची आसली.
जायती तयारी जागो मेंढरो उंडो आदी सगळें तयार दवरूंक जाय आसलें. आमी मिसाक वेतना तयारी करूंक जाय. मिसा पयलीं वरभर उपास, रेस्पेदाची न्हेसवण, वेळार मिसाक पावप आदी. दूख भोगता जायत्या जाणांक मिसाचें बलिदान सोदांचें जाल्लें. वालोर आनी रेस्पेद उणो जाल्लो. इंग्लीश भाशेन म्हणणी आसा, फॅमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. आतां कोरोना व्हायरसाक लागून मीस ना म्हणटो जायत्या जाणांक उणेपण भोगता आनी मिसाक वचपाची रूच आयल्या. इश्टानो, दुसरी वस्त जावन आसा अंतस्करणाची चवकशी, सेल्फ एक्झामिनेशन. जेजू जेवण करतना म्हणटा, तुमच्या मदें एकलो म्हजो घात घेतलो. ताकाच लागून मिसाचें बलिदान देवाक मानता तसलें बलिदान जावंक आमी प्राचिताची रितीन वांटो घेता. काळजांतान देवा लागीं बोगसणें मागोवंक चड गरजेचें. जेजू जाणो आसलो जुदासाची कल्पना. तेच भाशेन जेजू जाणा आमची चिंतना. आमच्या मदें कितले घातकी आसा ते जेजू जाणा. ताकाच लागून अंतस्करणाची चवकशी करूंक चड गरजेची. तिसरी वस्त म्हणटा ती ख्रिस्त प्रसाद. हो ख्रिस्त प्रसाद जावन आसा जेजूची कूड आनी रगत. ही जेजूची कूड मागण्यांच्या मनान, भावार्थान आनी रेस्पेदान शिवंक चड गरजेचें. जेजू म्हणटा, जो मनीस म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता तो केन्नाच मरचो ना. प्रितीच्यानो, कॅथोलीक पवित्र सभेन थोडीं सांता भक्तां आसात जीं फकत ख्रिस्त प्रसादार जियेल्लीं. सेंट कॅथरीन ऑफ सिएना, सेंट कॅथरीन ऑफ जेनोवा, सेंट जोसेफ कुपर्तिनो, ब्लेसड अलेक्झांड्रिना दा कोस्ता. ही थोडीं सांता भक्तां फकत जेजूचें मांस रगत आनी कांयच ना. थोडीं सांता भक्तां म्हणटालीं, जेन्ना पाद्री तांकां कुम्यांव ख्रिस्त प्रसाद दितालो, पाद्री न्हय पूण जेजूच तांकां दिता काय अशें तांकां दिसतालें. ताकाच लागून ख्रिस्त प्रसाद आमी भावार्थान आनी रेस्पेदान घेवचो. जेजूच्या मेजाचो तिसरो दोंको जावन आसा सेवा चाकरी, सर्वीस, चॅरिटी, प्रितीमोग, वॉशिंग ऑफ द फीट. इश्टानो, समजुया तुका कोरोना व्हायरस हें दुयेंस लागलें. दोतोर म्हणटा तुका आनीक थोडींच वरां उरल्यांत. तुजो जबाब कितें जातलो गाय? सगळ्या तुज्या पातकांची दूख धरून कुमसार जातलोय? लास्ट वील करूंक सगळे डॉक्युमेंटाचेर आशिर्वाद मारतलोय? तुजी निमाणी नोदर तुज्या भुरग्यांचेर, फामिलीचेर घालतलोय? तूं कडेन आसलेले थोडे सिक्रेट्स वांटून दितलोय? दुडवांची भांगराची वांटणी करतलोय? कसलो जातलो तुमचो जबाब? जेजूची थोडींच वरां उरल्यांत मरोंक. What did Jesus do? He too had few hours left. जेजू कितें करता? जेवणाच्या मेजायलो उठोन जेजू शिसांचे पांय धुता, इसांव दिता. आमच्या वडपणांक आनी गिरेस्तकायेक लागून आमी स्वर्गार वयची ना, पूण आमच्या खालतिकायेक लागून. We will go to heaven not because of our greatness or richness, but because of our humility and service. वाचात म्हज्या मोगल भाव भयणीनो, जेम्स 3:16, Philippians 2:6-11, Romans 12:3-5, Matthew 23:12, Ephesians chapter 5:21. हे सगळें समजून बाग्योन आगुस्तीन म्हणटा, एक खालतो मनीस केन्नाच इफेन्नान वयचो ना. A humble person will never go to hell, says Saint Augustine. जेजूच्या मेजाचो चवथो दोंको जावन आसा याज्ञिकपण, प्रिस्टहूड. बायबल आमकां सांगता, जेजू मुखेल याज्ञीक जेवणाच्या मेजा वयलो उठ्ठा, जॉन 13:4. मेजा वयलो उठप म्हणजे बरें जिवीत, बरें जेवण आनी पिवण सोडून दिवप. एक याज्ञीक संवसार भेटयता, तें जेवणा खाणाचें जिवीत सोडटा. A priest gives up his comfort zone and comfort life when he gets up from his family dining table. उपरांत बायबल म्हणटा, ताणें आपलें आवरण काडलें. Jesus took off his outer clothing. सेमिनारीन आसतना एक तरणाटो आपलें भायलें आवरण काडटा.
म्हणजे संवसाराच्यो थाळण्यो सगल्यो पयस करूंक शिंगता. बायबल म्हणटा, आनी एक रुमाल घेवन तो आपल्या पेंगटाक बांदलो. एक यादनीक आपल्यो 3 बसावण्यो 3 vows of celibacy, poverty and obedience करून आपल्या पेंगटाक ह्या बसावण्यांचो रुमाल बांदता. शेकी तो शिसांचे पांय धुंक लागता. म्हणजे आतां आनी चिंतपाचो वेळ न्हय, बगोर काम करपाचो वेळ. यादनीकपणाची मागणी ऑर्डिनेशन मेवली म्हणटच देवाची आनी आपल्या पोरजेची सेवा तो सुरू करता. इश्टानो, निमाण्या बेरेस्तरा दिसा आमी मिसाचो आनी पाद्रींचो दीस म्हणटा आनी आमच्या गवल्यांक आनी यादनिकांची वळख आसलेल्यांक आमी पोरबी दिता. तें खरें, आमी पाद्री देवाचे मुनियारी, मागण्यांचे आनी सेवे चाकरीचे मनीस, स्वताचे आनी नितीचे यादनीक आमी जावंक जाय. तें खरें. पूण आयज काल पाद्रींच्या पातकां वयर सोशल मिडियाचेर जायते आमकां आयकोंक मेळटा. अमेरिकाक आनी युरोपाक गेल्यार पेडोफिलियाची खबर, गाल्फाक गेल्यार दुडवांची खबर, आमच्या इंडियेक स्कूल एडमिशन व पॅरिश पॉलिटिक्स आदी आदी पाद्री वयर जायत्यो खबरो जातात. मोगालिस्तानो, आमचो मानेवंत बिस्प साहेब फिलिप नेरी फेर्रांव दर एका ऑर्डिनेशन दिसा आपल्या शर्मावान एक सोत सांगोंक केन्नाच विसरोना. आनी तें म्हटल्यार एक तरणाटो यादनिकाची मागणी घेतल्या म्हूण ताच्यो विकनेसीस असोगतायो देव पयस करिना, ताका आंच बडवो करिना, अशें आमचो बिस्प साहेब सदांच सांगता. कित्याक मोगाळ बाबणीनो? कित्याक देवाक जाय एका यादनिकान आपल्यो असोगतायो घेवन लोकांची सेवा केलेली. हो प्रॉब्लेम पावलूकय जालोलो. देव भाग्योन पावलूक म्हणटा 2 Corinthians chapter 12 verse 9, My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. म्हजी मोजत पुरो तुका, कित्याक असोगतायेन म्हजें बळ सुपूर्णायेन पोरजोळटा. मोगाच्यानो, एक यादनीक जावन आसा दुसरो क्रिस्त, another Christ, ताका रेस्पेद फावो. एक यादनीक देवाचो मुनियारी, ताचेर विस्वास दवरचो. एक यादनीक तुमच्या खातीर यादनीक जाला, ताचो उपकार आठोवयात. फिरगोजेच्या आल्तारार रावून तो तुमच्या पासत मागणें करता आनी बलिदान भेटयता. तुमी तुमच्या घराच्या आल्तारा मुखार तेच करतना तुमच्या यादनिका पासत मागात. इश्टानो, आमचो इतिहास, आमची सुरवात, आमचें जेवण, आमचें मीस, आमची खालतिकाय, आमची सेवा चाकरी आनी आमचें यादनीकपण, आमचे पाद्री हे जावन आसा 4 दोंके जेजूच्या जेवणाच्या मेजाचे. दर एक पावट मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतना हे 4 मुंडे गोट मोनान दवरचे. हे जावन आसा आमच्या क्रिस्ती धर्माचें दायज, आमची गिरेस्तकाय. इश्टानो, तुमकां समेस्तांक बरो बेरेस्तार हांव दिता. एक कुटुंब कसो जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो उगडास करून सांगाता बसोन मागणी करात आनी जेवण जियात. देव बरें करूं.